मुरमुगांव सपोर्ट्स सिटीजन अमेंडमेंट ॲक्ट या संदर्भात आम्ही एक मुवमेंट सुरू केल्ली आसा मुरगांवच्या नागरिकांनी आणि हेतून आम्ही एक रॅली भव्य रॅली ऑर्गनायज करतात 2 फेब्रुवारीक दनपारां 3 वरांचेर कदंबा बस स्टँडा वयल्यान सुरू जातली। स्वतंत्र पाथ मार्गे वास्को म्युनिसिपालिटीच्या मुखार एक सभेन रुपांतर जातलें। जवळ जवळ 8 ते 10 हजार नागरीक हांगासर येतले हेच्या समर्थनात अशी आमची अपेक्षा आसा। आणि हांगासर हांव एक अपील करूंक सोदतां, लोकांक एक कळवणी करूंक सोदतां की जे लोक हेजें समर्थन करतात तेंच्यांनी येवचें आणि जेंकां खबर सुद्दां ना, काही लोक असे लोक आसात की जे खबर ना सिटीजन अमेंडमेंट ॲक्ट कितें तो ते खंय तरी विरोध करतात, तेंचे कडेन सुद्दां आमी अपील करतात तुमी ह्या रॅलीन सहभागी जाया आणि ह्या सभेक या आमच्या। सिटीजनशीप अमेंडमेंट ॲक्ट जो पारीत केल्लो आसा, संमत केल्लो आसा, ताका समर्थन दिवपा खातीर म्हणून 2 फेब्रुवारी 2020 ह्या दिसा आमी एक वास्कोन रॅली दवरिल्ली आसा। अनेक लोकांचें मत आसा की ह्या समर्थना खातीर बऱ्या पद्दतीन विचार करपी जे लोक आसात, नागरीक आसात, तांच्यांनी भायर सरून आपले शक्ती आणि सामर्थ्य आणि समर्थन दाखोवपाची गरज आसा। म्हणून ही 2 तारखेक आमी रॅली दवरल्या। दनपारां 3 वरांचेर कदंबा बस स्टँडा कडल्यान ही सुरू जातली आणि मुरगांव नगरपालिकेच्या समोर ताजें विसर्जन जातलें, थंय सभेन रुपांतर जातलें। अनेक प्रकारे विविध चुकीचे संदेश, चुकीच्या पद्धतीची माहिती लोकांक दिवन तातूंतल्यान एक वेगळो चुकीचो मेसेज दिवपाचो आणि मतभेद निर्माण करपाचे कांय प्रयत्न जातात। त्या सगळ्यांचेर मात करून सिटीजनशीप अमेंडमेंट ॲक्ट नागरिकता दुरुस्ती कायदो जो हाडिल्लो आसा तो कित्या खातीर आसा, ताचो उपयोग कितें, कोणा खातीर लागू जाता आणि एकंदरीत आमच्या समाजा खातीर, ह्या देशा खातीर ताचो कितली आवश्यकता आसा हें ह्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकांपर्यंत पावचें म्हणून ही आमची रॅली आसा।